Welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. Ladli Lakshmi scheme to be implemented from 6th July. Goan girls to be beneficiaries of 1 lakh rupees. Girls can start business after filing an affidavit with the government for the said amount. Panji police register offence against Deepak Sawant for harassing his wife for dowry. Ashwini was harassed as she had given birth to a girl child. Robbers tried to rob Goa State Cooperative Bank at Kurti. Alarm bell scares off thieves. Robbers escaped without any cash. Same car involved in jewellery theft at Marcel. Government promotes 9 officers, 13 civil service officers transferred, 5 SPs promoted to selection grade. And Sunil Chhetri joins Portuguese club Sporting Lisbon. Chhetri's big break gives a lift to Indian football. And now the news in detail. Ladli Lakshmi scheme will be implemented from 6th July. Now Goan girls can be beneficiaries of 1 lakh rupees under this scheme for their marriage. Government has also made provision under the scheme for girls who want to start a business after completing their education. A girl can file an affidavit with the government to gain the same amount for her business. हाजी फॉर्म्स आम्ही आता रेडी करून घेतलेले आसा आणि एक 2 दिसांनी प्रत्येक आमदार जे आसात सगळे मंत्री जे आसात यांचे पर्यंत डिस्ट्रीब्युशन जातले ताजे 1-2 फोटो त्या चलये मनशाचे 18 वर्सां कंप्लीट जाला म्हणून एक आपले बर्थ सर्टिफिकेट त्याच्यानंतर रेशन कार्डाची कॉपी एपिक कार्डाची कॉपी दोनां भितरलो एकटो आवय किंवा बापूय हो खरोच गोंयकार आसपाक जाय त्या बापायची किंवा आवयची गेले 20 वर्सां ह्या गोंया राज्यान रावता म्हणून ताजी रेजिडेंट सर्टिफिकेट व एनी प्रूफ वी नीड एप्लिकंट वील बी चली फॉर्म आसा तो फक्त आनी फोटोचेर एक शिक्को लावन आमदार किंवा MLA जशी सायन करता तशी सायन करपाची गरज आसा सेयींग दॅट ते चली भुरगे म्हाज्या म्हऱ्यान आयलां इन प्रेझन्स ऑफ एप्लिकंट आय हॅव सायन हय की एखाद्या चलयेन 18 वर्साचें आसतना हें एप्लिकेशन केलें तरी हे पयशे जे आसा पळय वुमन आनी चायल्ड आसा ताजो जो डायरेक्टर आसा ताज्या नांवान त्या चलयेच्या नांवान आनी बँकेच्या नांवान हे 18 वर्सां जाल्या नंतर प्रत्येक चलयेच्या फाटल्यान 1 लाख दिलो जो एप्लिकंट आहा तेज्या 1 लाख दिलो वयतलो ताका 1 लाख मेळटलो ही जी हो जो डॉक्युमेंट आसा तो डॉक्युमेंट आनी ताज्या पयलें लग्न जाल्यार हेजें सर्टिफिकेट मेळटा हे सर्टिफिकेटाची कॉपी लावन ताणें आमच्या खात्याक सांगलें की बाबा आतां म्हाजें लग्न आसा फुडल्या 15 दिसांक किंवा 20 दिसांक एका म्हयन्यान लग्न जातलें हो अर्ज ताणें दिल्या नंतर तेजें लग्न जावच्या पयलीं म्हणजे तेणें एप्लाय केल्या नंतर 15 दिसां भितर हे 1 लाख तेका तेज्या खात्यार जमा जातले. सो अनेक गजाल विचारता सगळे जाण की आमी रजिस्ट्रेशन फाटल्या सरकाराच्या काळार केल्लें एक्चुअल जो खर्च करून लग्न जावपाचें आसा ते ह्या सरकाराच्या काळार जालें आमकां मेळटलें का म्हणून आमचें सरकार येयल्या नंतर 30 तारीख पर्यंत आदली स्कीम आहा पळय ती चालू दवरलेली आनी 30 तारखेर त्या स्किमीचो कट ऑफ केला आनी 1 एप्रिलच्यान एखादे खंयचेय चलये भुरगेचें लग्न जालां त्या प्रत्येक चलयेक 1 लाख रुपया आमी दिल्या वयतलो 1 एप्रिलाच्या उपरांत 1 एप्रिलाच्या उपरांत 18 वर्साचेर तुमी पयशे घाले आनी समजा चली 25 वर्साचेर लग्न जाता ताका 1 लाख मेळटलो त्या वेळार 1 लाख आनी प्लस हे 7 वर्साचो इंट्रस्ट आहा पळय हो 7 वर्साचो इंट्रस्ट धरून ताका दिलो वयतलो स्किमीची जी कट ऑफ डेट आसा म्हणटा पळय ती 39व्या वर्सा पर्यंत ते आमी पयशे ताका दिले वयतले पूण ताणें जर समज कांय कारणाक लागून आपलें लग्न जालें ना आनी 40 आनी 42 वर्सां लग्न जालें अशें समजा जालें जाल्यार ताका ते 1 लाख आनी सगळो इंट्रस्ट दिवचो अशेंय म्हणून सरकार विचार करता आनी अशें दिले वयतले सरकाराचो विचार चल्ला की एखादें चली आनी ताका दिसलें की आपूण सर्वीस करचें ना आपणाक कितें तरी धंदो करपाक जाय
आनी आपल्या नांवार 1 लाख रुपया जो आसा अशा ह्या हेजें जर ताणें एफिडेवीट समज सरकाराक दिलें जाल्यार हो 1 लाख रुपया रिलीज करून तेका धंद्या खातीर कितें कसले बरो धंदो करचो म्हणून सुद्दां तातूंत तरतूद आसतली. Reporter Lokik Shilkar with video journalist Omkar Falari for Prudent Media. While Chief Minister Manohar Parrikar is making all efforts to secure and safeguard the life and future of girl child, a family just few kilometers away from the state capital is probably unsafe for his Ladli Lakshmi. Watch Prudence report. Panji police have registered offence against Deepak Sawant for allegedly harassing his wife and demanding dowry. Deepak Sawant resides in a rented house at Taligaon. Ashwini was allegedly harassed, abused and assaulted by the in-laws as she had given birth to a girl child. Deepak Sawant and his wife both have a poor family background. Both the families reside in rented houses. Ashwini's father says his daughter was harassed as she had given birth to a girl child. लगीन जावच्या पयलीं तेका अशें शेळीत घरांत आनी 1-6 म्हयने जाल्या उपरांत तेचेर घोव तेचो बी कांय विचारिना आवयक बी तेका आनी 6 म्हयने जाल्या उपरांत तो गेलो भायर तेका तसोच. तर तुम्ही इतले दीस कंप्लेंट कित्याक करूंक? तेच्या घोवान म्हणजे म्हाज्या धाव्यान सांगलेलें जेन्ना हांव येता न्हू तेन्ना पळयात कितें जालें हांव तेचे चेडवाक म्हणजे म्हाज्या बायले भुरग्यांक व्हरता तेका लागून आमी ती कंप्लेंट दिवंक ना. चेडो तो पळोवपूच येवना चेडवाक आनी तो विचारपूक येवना. आतां येयल्यार तेका आतां 20-25 दीस तरी जाले विचारपाक गेलो तूं चेडवाक आनी तुज्या भुरग्यांक कित्याक पळोवंक येवना व्हरोंक कित्याक येवना. तेणी मागीर मागलो म्हाज्या कडेन तेणी 10 लाख रुपया मागले आनी तुज्या म्हाज्या म्हणजे चेडवाक 4 कांकणां 1 सरपुळी जाय म्हाका मागलो 20 ग्रॅमाची 40 ग्रॅमचे ब्रेसलेट जाय. तेन्ना तुज्या चेडवाक मागलो आमी घरांत घेतलो. पोलिसीन आमकां न्याय मेळना जाल्यार आमी व्हरतले मुख्यमंत्र्या कडेन. Panji police have registered offence against Deepak Sawant, his parents and brothers for allegedly subjecting Ashwini Sawant to cruelty for giving birth to a girl child. However, mother of Deepak Sawant has denied the allegations. She says that they wanted a girl child in their family. Our reporters Navdeep Agiyar and Vinod Mehtar with video journalist Devendra Gaonkar. Alarm scare of thieves attempting to rob the Kuti branch of Goa State Cooperative Bank. Robbers who had come fully armed and equipped to rob the bank fled away, leaving the car and tools behind. Police realized that the same car was used for a jewelry theft at Marcel. The car used in the crime was a robbed one. This incident occurred at midnight on Wednesday. Robbers unlocked the shutter of this Kurti branch of Goa State Cooperative Bank Limited. However, the alarm foiled the robbers' bid to rob the bank. Robbers fled away, leaving the equipment, tools and car behind. One of the eyewitnesses spoke to Prudent. रातचे देवळा येयल्ले आमी एक भुरग्या उठोवपाक तेन्ना सायलन्स आवाज येयलो तेका लागून आमी पळोवपाक लागले. पयले दोग जाण धांवले आमी दोग जाणां पयले एकलो गाडी आशिल्लो तो एकलो धांवलो. The bank manager of the branch, Madan Kerkar, informed us that cash and other valuables are safe in the branch. He has also asked the government to take necessary security measures. आज आमी सालवार जाले बँकेचे फक्त अलार्म सिस्टम आसल्या कारणान आज आमचे सेफ्टी कांयच प्रॉब्लेम जावंक ना. कांयच तशें मोडतोडूय जावंक ना. आमचे कंप्युटर आसा पयशे आसा लोकांचे पयशे आसा तेतून कांयच लोकांनी भिवपाचें गरज ना. तेका कांयच डॅमेज जावंक ना. पयशे आमचे सेफ आसा. लोकांनी कांयच हेजी चिंता करची न्ही. हेतून व्हडलोसो हें जावंक ना. फक्त शटराक आमचे प्रॉब्लेम आयला. हांव रिक्वेस्ट म्हणजे सरकाराक असो CMाक असो रिक्वेस्ट की जे कॅमेरा आसा पळय ते भायर आउटडोर म्हणजे ते खंयचे आसा इम्पॉर्टंट प्लेसी जातो बँको आसा देवूळ आसा इम्पॉर्टंट प्लेसीचेर अशे भायर शिफ्ट करचे आनी तेजे कनेक्शन पोलीस स्टेशनार दिवचे तेतूंतल्यान ते म्हणजे भायर दिसतले. The car used in the crime is a robbed one. It belongs to VM Salgaonkar brothers in Vasco. It has been robbed on June 13th June. It was parked in the evening 6:30. Where it is parked? In front of Dr. Almeida building. And 14th morning, Mr. Subramaniam, general manager, was about to go to Kukale temple. So he got down and came and saw that the vehicle is not there in the parked place. DYSP Dinraj Govekar informed us that the same car was used in a jewelry shop theft case at Marcel. They
vehicle was loaded with 2 gas cylinders, gas cutter, LPG cylinder, drill machine, cutters, spanners, torches, and other articles. And the same vehicle was also used by the culprits in the jewelry theft case at Marcel. Meanwhile, in a daylight robbery at Mundwell, Vasco, gold ornaments and wristwatches accounting to almost 1 lakh rupees were robbed. ते म्हणाले भितर कोणें दार फोडला आनी चोर आहा म्हणून फ्लॅटान हय फ्लॅटान तूं बेगीन यो म्हणून सो हांव येयलो मागीर ते म्हणल्यार पुलिसेंकूय फोन मारला मदीं 100 हांव पावता म्हणल्यार पुलिसूय पावले हिंगा. Our reporter from Ponda, Vivek Prabhu, and from Vasco, Surendra Madkaikar. It's time for a short break. Stay tuned.